देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आईचे पयले वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले. दुसरे वाचप भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठींतले. आनी तिसरे मातेवाचे शुभ वर्तमानांतले. ओ म्हजो पूत, खेरीत अपुरबायेचो, तुमी ताचे आयकात. देवाची अपुरबाय आनी मोग मनशांताय सासनीक रोचणेच्या शेवटाक पर्यंत तोपतात असलो. ह्याच मोगान ताणें आब्राहाम बापाक विंचलो, पुरख्या देसांत धाडलो. ताचो बोवाड तांणी विस्वास तपासलो, आशिर्वाद दिलो. व्हडा मोगान वेंचलोले आनी आपुरबायेन आखारलोले पोरचेचो पुर्वज, फुडारी आनी बापूय ताका केलो. आदल्या कोरडांतलो भोवार्थाचो खांबो तो. हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आपणे आपुल्ल्यांक आनी जेजू खातीर कश्ट दोग सोंसतल्यांक खुरपेचीं दानां, सडवण आनी अमरपण रावतात म्हूण भाग्यवंत पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां उगडास करता. 33 वर्सां आपले पोरशे मदें जियेल्या उपरांत आनी 3 वर्सां आपल्या वेंचलेल्या शिसां बरोबर जियेल्या उपरांत अजुनूय जेजूची खोल आनी खरी ओळख तांकां नासली. जेजूचें रूप बदलणेचे घडणे वरवीं खास वेंचून काडलेल्या तेगा शिसांक देव बाप आपल्या मोगाच्या पुताची ओळख करून दिता. लोकलोकीत पडझडान तांचें रूप बदलता. देव रुपान तांकां निसयता. कोश्ट दोग्ध आनी दुर्दैवी कुर्साचें मरण येवचे आदीं हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो म्हूण ताका पाचारता आनी ताचें आयकात म्हूण मागता. रोचणेच्या मोगान थारोडीक काम स्विकारलेल्या आपल्या अपुरबायेच्या पुताक हे घडणेंतल्यान देव बाप आपल्या पुताक आपलो सांगात बासायता आनी नेट दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, अपुरबायेच्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक लागून सगळीं आमी देवाची अपुरबायेची भुरगीं. आमकांय देवान रचल्यांत, विंचल्यांत, माकल्यांत खाम आनी मिसांव दिला. ते म्हळ्यार जेजू भाशेन देवाचें राज ह्या समाजांत आमच्याच घरांत आनी कुटुंबांत विस्तारूंक. ही आमची अस्मिताय ओळखून आमकां दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक वावुरया. सोडवणेचें काम अजुनूय चालू आसा. स्वर्गीचें राज मनशा फुड्यांत स्थापूंक स्नान संस्कारा वरवीं मागलेल्या तुज्या अपुरबायेच्या भुरग्याची तुका गरज. आमची जबाबदारी ओळखून दिल्लें मिसांव आमच्या समाजांत रिगोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.